नमस्कार आणि योगा तुमका सगळ्यांक माय गोवा नेटवर्कात हांव सचिन परत एक फावट तुमचे योगार करता। आज 31 मे आयच्या दिसा वर्ल्ड नो टोबॅको डे म्हणून मनयतात। तंबाखूची महामारी आणि ताका लागून जावपी प्रिव्हेंटेबल डेथ्स आणि रोग हाचे कडेन संवसाराचे लक्ष ओडपा खातीर संवसारीक भलायकी संघटना म्हळ्यार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनच्या वांगडी देशांनी 1987 वर्सा वर्ल्ड नो टोबॅको डे मनोवपाक सुरवात केली। प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबॅको इंडस्ट्री इंटरफियरन्स ही अंदू वर्साची थीम आसा। अंदूच्या विशयात तंबाखू उद्देगांक आव्हान केला की तांणी तरणाट्यांक तांच्या भलायकेक हानिकारक उत्पादनां दिवन टार्गेट करप बंद करचे। ह्या थीमचो हेतू तरणाट्यांची राखण करपाचो असो आसा। ह्या दिसा निमतान आमी गोयचे नामनेचे कॅन्सर स्पेशलिस्ट डॉक्टर शेखर साळकर हांचे कडेन उलयले। तंबाखू स्मोकिंग हे सामके खर व्यसन, डीप एडिक्शन आसा आणि ताका लागून कॅन्सर आणि हेर गंभीर रोग जावपाक शकता अशे डॉक्टर साळकर हांणी सांगले। एडिक्ट जाल्लेपैकी फक्त 30% ह्या एडिक्शनापासून वैजकी सल्ल्यान आणि वखदाच्या मजतीन सुटका करूंक शकता। हेरांक हे व्यसन जन्मभराचे लागता अशे डॉक्टर साळकर हांणी मुखार सांगले। तशेंच जो भुरगो सिगरेट ओडिना तो ड्रग्स केन्ना ओडूंक पावचो ना। सिगरेट्स आर द गेटवे टू ड्रग्स अशी शिटकावणी डॉक्टर साळकर हांणी दिली। आता आमी पळोवया डॉक्टर साळकर हांच्यांनी फुडें कितें म्हळें ते। इट इज बिकम अ लिटल बिट लायक मातशें फॅशनूय आसा तांचे कडल्यान की चले करतात वाय वी शूड नॉट डू ऑल्सो। हो एक नवीन आमचो एक ट्रेंड आहा, स्कूटरीचो एडवर्टायजमेंट जाल्या पासून इफ वाय ओनली मॅन कॅन डू इट, आमी करूं शकता, हो एक तांचो इगो प्रॉब्लेम आहा। प्लस थोडी आसता भितर तांकां पियर प्रेशर आसा, म्हणजे कुशीकचो ओडटा एक सर्कलान आसता, दुसरे आपूण कांय करना। आनी आतां न्यू थिंग तांचे ई सिगरेट आयल्या कारणान तांकां ते आनी दिसता, कित्याक पेरंट्सांकूच खबर नासता की हे ई सिगरेट काय कितें हें, लिपस्टीक लायिल्ल्या भशेन शी दिसता, म्हणजे दे कॅनॉट आयडेंटिफाय दॅट दीस इज समथींग हार्मफूल फॉर माय चायल्ड। सो आमी खुद आतां स्कुलांनी आमचे ते कावन्सिलर बी आहा ते म्हणटा की तांणी चॅक केले स्कुलांनी, जाल्यार टिचर सांगता की तांच्या बॉल्सां हातून बॅगांनी ती ई सिगरेट बी मेळटा म्हणून। एक्चुअली इट इज टोटली इलिगल, म्हणजे इन ऑल ओवर इंडिया इट इज बॅन्ड, इट इज बॅन्ड इन ऑल फॉर्म्स, म्हणजे ट्रान्सपोर्ट बिस्पोर्ट कंपनी हांगा कांय ना, तर इट इज ऑल कमिंग इलिगल चलता सद्या। आता ताजेर प्रेशर हाडपाक सोदतात आमी, वी आर पुटींग प्रेशर ऑन द गव्हर्मेंट टू सी दॅट यू नो ही अन्नात मातशें अजून कट ऑफ करा म्हणून, कित्याक जाल्यार मागीर चड वाडलें की मागीर तुमकां त्रास जातले म्हणून करपाक। आनी वी आर ट्रायंग टू टेल चिल्ड्रन ऑल्सो बेटर नॉट टू स्टार्ट दीस थिंग, बिकॉज दॅट हॅबीट इज व्हेरी पॉवरफूल हॅबीट आनी ताजो चान्सीस ऑफ कॅन्सर जावपाचो चान्सीस आर व्हेरी हाय। इफ यू क्वीट इन टायम यू मे नॉट गेट एनी प्रॉब्लेम इन फ्युचर। सो टायमार सोडप ऑल्सो इज इम्पॉर्टंट। सोडपाक इज व्हेरी डिफिकल्ट, ओन्ली 20% टू मॅक्झिमम 30% सोडू शकता विथ ऑल द हेल्प, इन्क्लुडिंग मेडिसिन घेवन सुद्धा। सो 70% विल नेवर बी एबल टू स्टॉप दीस थिंग्स, दे स्मोक टील द ग्रेव म्हणटा तशें, म्हणजे तो मरा म्हणसर ते तो सिगरेट चालूच दवरता। एंड द रिस्क आर वाय अननेसेसरी, दॅट बेटर थिंग्स इन द लायफ टू एन्जॉय। भुरग्यांक तरी आतां म्युजीक, सायकलिंग, यू नो एक्सरसाइज, कीप युअरसेल्फ फिट। I think all these things are you have to concentrate on rather than going for such you know व्यसना सगळी घेवन काय फायदो जायना कोणाक। आता तो सिगरेट आहा पळय 18 वर्साचे भुरगे आहा तेजे सकयले सुद्धा भुरगे आहा ते सिगरेट ओडटा, सो फुडें तांकां कितली हार्मफूल आसतली। सी 18 वर्साच्या सकयल विकूं शकना, तो विकतें घेवंक शकना, ताका कोणें विकली सुद्धा जाल्यार तो कोण विकता पळय ताका ताजेरूय बॅन आसा। पण हे कशें आहा, कोण इम्प्लिमेंट करतलो, सगळे रुल्स आर देअर इन प्लेस। प्रॉब्लेम इज पोलिसांक टायम ना हें सगळें करपाक। एक्चुअली आमी सांगिल्लें तुमी आमकां मातशें गिव अस अ चान्स, आमचे म्हणजे एनजीओक आमचे कडेन चलना दिया, वी वील गो एंड डू इट म्हणून। पण गव्हर्मेंट मातसो असो एनजीओ कडेन हें डायरेक्टली पावर दिवपाक मातसो भिता। आनी पुलीस डोंट अंडरस्टँड द इम्पॉर्टन्स ऑफ दॅट। सी जो भुरगो सिगरेट केन्ना ओडना तो केन्ना ड्रग्स घेवन पावचो ना। सो द गेट वे टू द ड्रग्स इज थ्रू सिगरेट। सो सिगरेटीचेर तुमी जर कंट्रोल हाडलो जाल्यार ऑटोमॅटिकली ड्रग्साचेर कंट्रोल येता।